केंद्र सरकारान काडिल्लो नवो जमीन संपादन अध्यादेश गरीब शेतकार आणि आदिवासी लोकांच्या विरोधात आसा असो काळो अध्यादेश फाटी घेवचो अशी मागणी यूथ काँग्रेसीन केल्या। भाजप सरकार सत्तेर आयले उपरांत शेतकारांक काबार करपाचे कारस्थान चल्ला अशें यूथ काँग्रेस म्हणटा। नव्या अध्यादेशांतल्यान गरीब शेतकाराची जमीन काढून घेवपाक सोपो उपाय सरकारान काढला म्हणून देशभर मोदी सरकारा आड किसान आंदोलन चल्लां। केंद्र सरकारान नवो जमीन संपादन अध्यादेश काढून संविधानीक प्रक्रियेक फाटो दिला। हो अध्यादेश शेतकारांक फोंडान घालतलो म्हूण तो बेगोबेग फाटी घेवचो म्हूण युवा काँग्रेसीन दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें। The rights of the farmers whose lands are being acquired for developmental purposes. But after 6 months in the power, the BJP government in the centre has taken U-turn on several issues like black money, corruption, the violence on women. Similarly, it has taken a U-turn on this issue. And the law which they said is one of the best made in the country till date, they have brought an ordinance in that law. Now we are questioning about the ordinance itself. When you have a majority, a thumping majority in the parliament, what was the need of this ordinance? Secondly, the changes that the ordinance brings in the act actually mark down the spirit of the act itself. It is taking away the rights of the farmers through its land. आज गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसाचे वांगडी एक मेमोरंडम घेवन येयल्ले की जो ऑर्डिनन्स लँड एक्विजिशन एक्टा बद्दल केंद्र सरकारान काडला तो रोल बॅक करचो अशी तांची मागणी आसा आणि त्यांनी एक तांचे मेमोरंडम म्हाका दिला। तांची कितें मागणी आसा ऑर्डिनन्साचे बद्दल त्यो हांव गोव्हर्मेंटाक धाडटलो। काँग्रेसीन नवो अध्यादेश आनी कुळ कायदो हो विशय घेवन गोंयकारां मदीं सरकारा आड जागृताय मोहीम सुरू केल्या। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। काणकोणचे कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सी बिल्डिंगच्या केशीत मुखेल आरोपी दोगी बिल्डरांक कोर्टान 14 दिसांची न्यायालयीन कस्टडी दिल्या। पणजेच्या खासा कोर्टान बिरेस्तारा तांकां न्यायालयीन कस्टडी फर्मायली। बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सेहगलाक क्रायम ब्रांचीन 16 जानेराक मुंबय अटक केल्ली। फाटले वर्सभर दोगी फरारी आशिल्ले म्हूण पुलीस सांगतात। दोगांनी जामीन अर्ज घाल्यात। रुबी रेजिडेन्सी प्रकरणातले दुबावित आरोपी प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सेहगलान पुलीस कादयेन 5 दीस काडले उपरांत बिरेस्तारा तांकां पणजे खासा न्यायालयान उबे केले। रिमांड वाडोवपाची मागणी पुलिसांनी करूंक नाशिल्ल्यान न्यायालयान तांकां न्यायालयीन कादयेन धाडले। ह्या दोनूय आरोपींनी जामिना खातीर अर्ज केला। जामीन अर्जाक पुलीस विरोध करपाचे आसात। दोनूय आरोपींची पुलीस कादयेंतली चवकशी पुराय जाल्या। हे आरोपी फाटले वर्सभर खंय आसले हे पुलिसांनी अजून सांगूंक ना। आतां जामिनाक विरोध करतना ह्यो सगळ्यो गजाली पुलिसांक कोर्टाक सांगच्यो पडटल्यो। 4 जानेवारी 2014 ह्या दिसा काणकोणा रुबी रेजिडेन्सी ही बिल्डिंग कोसळिल्ली। ह्या अपघातान 31 कामगारांक मरण आयिल्लें जाल्यार जायते कामगार जखमी जाल्ले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान भायर काडचो म्हणून थिवी मतदारसंघातल्या BJP कार्यकर्त्यांनी बिरेस्तारा मागणी केली। अस्नोडा उदका प्रकल्पात थळाव्याकूच म्हणून लोकांनी अस्नोडा उदका प्रकल्पाचेर मोर्चा व्हेल्लो। ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयात म्हणून आमदार किरण कांदोळकार आनी तांच्या वावुरप्यांनी घोषणा दिल्यो। अस्नोडा नागरिक समितीच्या बॅनरा खाला थिवी मतदारसंघातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी अस्नोडा उदक प्रकल्पाचेर बिरेस्तारा मोर्चो व्हेलो। ह्या मोर्चान थळावो आमदार किरण कांदोळकारा वांगडा सरपंच आनी भाजपा कार्यकर्ते आसले। हो जो मिनिस्टर आहा तो आपल्या भुरग्यांक कामाक लायता हे आमकां नाका म्हूण आयज आमी हांगा सगळीं जमलेली आसा आनी आमी निशेध करता अशा मंत्र्याचो की तेणी आपल्या मतदारसंघाचे लोक हांगा हाडून आमच्या प्लांटार लायता आनी आमचो एकूय भुरगो घेवंक ना। अलायन्स पार्टनर म्हणून आमकां MG पार्टी आयज लाभलेली आहा। आयज गोंय राज्यात भाजप सरकार आसा पण आमच्या भाजप सरकार आसून सुद्धा आमचो जो हो प्लांट ह्या आमच्या मतदारसंघात पडटा तेचो आमकां नाम मात्र सुद्धा आमकां हेचो हे जाल्लो ना। अस्नोडा उदक प्रकल्पाचेर फक्त थिवी मतदारसंघातलेच कर्मचारी घेवचे अशी मागणी थळावो आमदार किरण कांदोळकारान केली। इन फ्युचर हांगासर एक सुद्धा भुरगो जो टाकेर कामाक लागतलो सोसायटीच्या अंडर आसूं किंवा कॉन्ट्रॅक्टर आसूं गांवच्या सरपंचाक कळयल्या बगर लागचो ना। उदका पुरवण खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकाराक काडून उडोवचो अशी मागणी भाजपा कार्यकर्त्यांनी केल्ल्यान हे प्रकरण आता तापपाची शक्यता आसा। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। घेवया एक विराम।